नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन आदित्य काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पहिली पळोवची मुखेल खबरो। बायणा दरोड्याचो मुख्य सूत्रधार भेळपुरीवालो बायणा फ्लॅटात दरोडो घालून फुजो काडिल्ले 6 जाणांक पुलिशेन महाराष्ट्र आणि ओडिशांतल्यान उखल्ले। धड्यार धार बांदोड्यान न्हंयेत न्हावपाक गेल्ले एका विद्यार्थ्याक बुडून मरण। 10वेक शिकपी 5 विद्यार्थी न्हंयेर गेल्ले न्हावपाक। 5 इश्टांमदलो एकलो बुडलो, दुसऱ्याक केलो साल्वार। जिल्हा पंचायत वेंचणुकीचे फाटभुंयेर राजकीय घडामोडींक आयला नेट। मनोज गिरीशाचे दिल्ली वारी उपरांत आपाचो मुखेली अमित पालेकर दिल्ली भोंवडे। एकलाच चलूची भूमिका स्वीकारिल्लो आप आघाडीत जातलो काय वांटेकार, चर्चेक आयला नेट। आमकां सुचोवण्यो करपाक ते आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष न्हय, भाजपा प्रवेशा खातीर आमची दारां सदांच उक्ती। अमित पाटकराच्या स्टेटमेंटाक प्रदेशाध्यक्ष दामूचे प्रत्युत्तर। काँग्रेस पक्ष एक्सपायर जाल्ले इंजेक्शन ते कितलेय तोपले म्हणून कांयच फायदो ना, भाजपाचो राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुगाची टिका। आणि दुसरे टेस्ट मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन भारताचेर 408 धांवड्यांनी मेळयले जैत। 25 वर्सां उपरांत आफ्रिकेन भारताक घरच्या मैदानार केले क्लीन स्वीप। आता खबरो विस्तारान। बायणा दरोडो घाल्ल्या प्रकरणात 8 दिसां भितर छडो लावपाक मुरगांव पुलिशेक यश आयलें। ह्या प्रकरणात चामुंडा आर्केड इमारती कुशीक भेळपुरी पानीपुरी विकपी मुख्य सूत्रधार आशिल्ल्याचें कळटा। मजगती या प्रकरणात पुलिसांनी मूळ ओडिशाच्या 6 दुबावितांक महाराष्ट्र आणि ओडिशाच्यान अटक केली। तसेच पोलिसांनी काय मुद्देमालूय जप्त केला। बायणा चामुंडा आर्केडच्या 6व्या माळयेर रावपी सागर नायक हांच्या फ्लॅटात 7 ते 8 जाणांनी मेळून दरोडो घातिल्लो। या वेळार सागर नायक हांच्या तकलेर लोखणाच्या रॉडान वार केल्लो। तसेच सागर नायकाची घरकान्न हर्षा आणि चली नक्षजा हांकाय मारबडय केल्ले। ते उपरांत तांचे हातपाय बांदून तांच्या तोंडात कपडो घालून दरोडेखोरांनी भांगराच्यो वस्ती आणि रोख रक्कम घेऊन पळ काडिल्लो। या प्रकरणाचो वट्ट 8 दिसां उपरांत मुरगांव पुलिसांनी छडो लायलो। या प्रकरणात पुलिसांनी मूळ ओडिशाच्या 6 दुबावितांक महाराष्ट्र आणि ओडिशाच्यान अटक केली। तसेच काही मुद्देमालूय पुलिसांनी जप्त केला। चामुंडा आर्केड इमारती कुशीक भेळपुरी पानीपुरी विकपी ह्या प्रकरणातलो मुख्य सूत्रधार आशिल्ल्याचें कळटा। बायणा डेप्युटी केसी भितर गोवा पुलिसांनी आतापर्यंत 6 जाणांक अटक केली आसा। हे 6 जाणांक गोवा पुलिसाच्या टीमीन कल्याण ठाणे ह्या एरियेंतल्यान तांकां धरिल्ले आसात आणि ह्या कामा भितर तांणी मुंबई पुलिसाची मदत घेतिल्ली। ह्या 6 जाणां भितरले 3 जाण आसा हे शाकीर चोर आणि हे सारखे प्रोफेशनल ट्रेनिंग चोर। हे हांचो आस्पाव बाकीच्या कडेन आसपाक शकता। हे 6 जाण आसात ते ओडिशा ह्या स्टेटीक ते रावपी आणि ते हांगा चोरी करताले अशें उघड जालें आसा। आतां पुलिसांची टीम आयज सांजे मेरेन तांकां घेवन गोंयांत पावतली अशी माहिती आमकां दक्षिण गोंयचे अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हाणें दिल्या। मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे तांचे कडल्यान मोठ्या प्रमाणांत रिकवरी जाल्ली आसा। जो माल चोरयेक गेल्लो ते चोरयेक गेल्ल्या मालाची बी मोठ्या प्रमाणात रिकवरी जाल्या अशी माहिती वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा। मंगळारा सांजे वेळार धडे धारबांदोडे वाठारांत दुखेस्त घडणूक घडली। फोंडे इश्कोलांत 10वेक शिकपी विद्यार्थी पिकनीक करपाक धडे धारबांदोड्यान न्हंयचेर आयिल्ले। ह्या इश्टांमदले 2 जाण बुडपाक लागले। त्या वेळार एकल्याक विद्यार्थ्यांनी साल्वार केलो, पूण 15 वर्साच्या भुरग्याक वाचोवपाक तांकां अपेस आयले। पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचो पंगड मंगळारा सांजे वेळार सावन घडणूक सुवातेर आसा। भुरग्याचो सोद घेवप सुरू आसा। धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रातल्या धडे ह्या गांवांत आसा, ज्या जाग्यार न्हंयचो परिसर आसा। त्या परिसरान काल फोंडेचे इस्कॉलांतले 4 जाण भुरगे आणि हांगसरलो लोकल एकटो भुरगो हांगा टोटल 5 जाण फोंडे इस्कॉलांत शिकताले 10वे आसलेले आणि ते 5 जाण पिकनीक करपा खातीर आयज हांगा धड्या जी न्हंय आसा ते येयले, ते परिसरार येयले। आणि जेन्ना हांगा जेन्ना न्हावपाक न्हंयेक गेले जाल्यार 2 जाण भुरगीं बुडपाक लागले आणि दुसरे वयर आसले त्या भुरग्यांनी ताका एकट्याक काडला। आनी एकटो जो भुरगो आसा तो जो लोकल आसलो ताका
तो समतो बुडलेलो आसा आणि अजून पर्यंत पत्तो काय मेळना. पूण जेन्ना हे भुरगे हांगच्यान गेले तेणी आपल्या पेरंट्सांक ही गोष्ट सांगली की अशें जाला म्हणून. पेरंट्सान मागीर येवन हांगा फोंड्या DSP कडेन पोलीस स्टेशनाचेर येवन तेंच्यांनी हांगा ते सांगलेलें आसा आनी अशें जाला म्हणून. तेन्नाच्यान सांजचे काल 5:30 उपरांत हांगा जे शोधाशोध चालू जाली पुलीस आनी लोकल स्थानीक जे लोक आसा तांकां घेवन हांगा शोधाशोध चालली पूण काय मेळना. जेन्ना आयज फोंडा अग्निशामक दळाच्या कर्मचाऱ्यांक तांकां सांगलें आसा ते बोट तेंच्या न्हंयेन घातलेले आसा. हांगा खंय देवपा मेळना म्हणून शुगर फॅक्टरी दिवन न्हंयच्यान हांगा परिसर काडटा ते आनी हांगा येवन शोधाशोध करतले. आनी दुसरी म्हळ्यार हांगा जे हांगा लोकल जे बुडपी आसा तांकांय हांगा पाचारण केल्ले आसा आनी जाल्यार दृश्टीची जे लायफ गार्ड आसा तांकांय हांगा आफयल्ले आसा. आता अजून पर्यंत तरी त्यांची शोध सद्याक तरी सगळे लोकल घेतात नदीकाठी सायडीच्या परिसरात सोदता पूण अजून मेळना. आमचो फोंडा DSP शिवराम वांयगणकर आनी जो पोलीस निरीक्षक विजयनाथ कळेकर हे हांगा ठाण मांडून आसा शोधाशोध करपा खातीर हांगा आपले स्टाफ घेवन हांगा आसा. तेन्ना जे भुरगे हांगा वारंवार जे बेश्टे भुरगे जे लोकल आसा तांकां एकट्याक काडटा आनी बाकीचे भुरगे अशे नदीचो परिसर काडटा. ह्या न्हंयेक जी दुसागरांतल्यान न्हंय व्हांवता पूण ताका वेगळ्या ठिकाणी वेगळी नांव आसा. तेन्ना हे न्हंयेक हांगा अशे तरेन भुरगीं न्हांवपा येता आनी अशी बुडपाची घटना घडटा. तेन्ना पेरंट जे आसा तेंच्यांनी आपले पालक जे आसा तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरपाची अत्यंत गरज आसा. गोमंतक TV खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. आमकां सुचोवणी करपाक ते आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष न्हय. भाजपात प्रवेश करपाक आमची दारां तांच्या खातीर सदांच उक्ती आसात. भाजपात येवपाक ते सदांच पक्षाची दारां खटखटायतात मात तांकां प्रवेश मेळना तेन्ना ते टिका करतात अशें प्रत्युत्तर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान अमित पाटकाराक दिले. जिल्हा पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान सगळ्याच राजकीय पक्षांची तयारी नेटान चालू आसा. आपान जाल्यार आपल्या उमेदवारांची वळेरी लेगीत जाहीर केल्या पूण काँग्रेस आनी सत्ताधारी भाजपान अजूनय उमेदवारी जाहीर करूंक नात. भाजपान आपले ZP उमेदवार जाहीर केल्या उपरांतूच आमी आमचे उमेदवार जाहीर करतले. आमी पयली उमेदवार जाहीर केले जाल्यार भाजपा आमच्या उमेदवारांक टार्गेट करतले म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगिल्ले. ताका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान जाप दिल्या. आमकां सुचोवण्यो दिवपाक ते आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष न्हय. तांकां भाजपात येवपाचे आसात जाल्यार आमची दारां तांचे खातीर सदांच उक्ती आसात. भाजपात येवपाक ते सदांच पक्षाची दारां खटखटायतात मात तांकां प्रवेश मेळना तेन्ना ते टिका करतात अशेंय दामूचे म्हणणे. आणि नोटिफिकेशन येऊनी इलेक्शन डिक्लेअर जाऊनी कळ्ळें न्ही ताचे बरोबर रेडी आहा सांगले मरे तुका आय विल डिक्लेअर. हांव आतां बीजेपी रावल्या की आमी डिक्लेअर करता काय म्हणून हांव म्हजी स्ट्रॅटेजी बीजेपी मुखार ओपन करूं. आमचो एम इज टू डिफीट द बीजेपी. फाल्यां हांवें जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले दे विल स्टार्ट टार्गेटिंग माय पीपल. दे विल ट्राय टू चेंज वॉट एव्हर तांचो ती स्ट्रॅटेजी आहा पळय ती गडबडटली. सो लेट देम नोटिफाय जावनी बीजेपीक डिक्लेअर करूनी आनी इमिजिएटली हांव करता. कित्याक आमची स्ट्रॅटेजी आसा बीजेपी हरोवपाची. आमची स्ट्रॅटेजी कशीच वी विल नॉट सकम टू बीजेपी. आय डोंट वॉन्ट टू फॉल इन प्रे ऑफ बीजेपी. लेट देम डिक्लेअर. Our candidates, whoever are there, they are working on ground. We have unofficially told them go. दोघही जण बरोबर असून कॅम्पेनिंग करतात. So let the election notification come. Let BJP declare. झडपीचे कॅन्डिडेटचे लिस्ट असा ते रोखडेच म्हणजे ज्या दिसा इलेक्शनाचे परिपत्रक येतले त्यांना करतले त्याची एक मिटींग जावपाची आसा. त्या मिटींगेक सगळ्यो गजाली सगळेच म्हणटा की तुम्ही डिक्लेअर केल्या म्हणून ते स्ट्रॅटेजी आमी कित्याक दाखोवंक ते डिक्लेअर केल्या म्हणून त्यांची स्ट्रॅटेजी करतले आणि मागीर तुम्ही चेंजेस करतले म्हणून अशें तांचे आपले एक वेगळो मुद्दो आसा तो कसो राजकीय तो तांच्यांनी मांडला. आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे एक पार्टी म्हणून एक प्रक्रिया आसा त्या प्रक्रियेनूच वतले आनी तातूंत भितर कसले राजकीय डावपीस आसा कितें आसा ते उघड करतले. ते आमचे डावपीस आसतले. कोणें कितें म्हणून उलयल्ले ते म्हणजे कितें म्हणटात ते हेंच करा मरे तेंच करा म्हणून तुवें सांगलें ते करपाक ताणें सांगलें ते करपाक आमी ना. ते आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष ते जे कोण उलयतात तांकां जाल्यार पार्टीक येवपाक दारो उक्ती आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. काँग्रेस पक्ष एक्सपायर्ड इंजेक्शना भशेन जाला. हे इंजेक्शन आता कितलेंय तोपले म्हणून कांयच फायदो जावचो ना म्हणून भाजपाचो राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूग सांगता. तरुण चूग आणि राहुल गांधीचेर खर टिका केल्या.
राहुल गांधी काँग्रेसीचे लोकूच नेतो मानिनात, लोकांचे मत पयस उचलले अशी सणसणीत टिका तरुण चूक हांणी केल्या. आयकर. पूरे देश के अंदर एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह, वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने से भी कुछ होने वाला नहीं है और उसकी नेता को, राहुल गांधी को, देश की कांग्रेस पार्टी के लोग भी नेता नहीं मानते, जनता तो छोड़ी. गुवाहाटीत जाल्ले दुसरे टेस्ट मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 408 धांवड्यांनी हारयले. भारताआड पहिली टेस्ट मॅच आफ्रिकेन 30 धांवड्यांनी जिखिल्ली. या जैता सयत दक्षिण आफ्रिकेन 25 वर्सांनी भारताक घरच्या मैदानाचेर क्लीन स्वीप केले. या आदी 2000 वर्सा दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 2-8-0 अशें हारयल्ले. गुवाहाटीत जाल्ले दुसरे टेस्ट मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 408 धांवड्यांनी हारयले. बर्सापारा स्टेडियमाचेर बुधवारा 549 धांवड्यांचो फाटलाव करतना भारताचो डाव 140 धांवड्यांचेर आटापलो. भारताकडल्यान रवींद्र जडेजान 54 धांवड्यो केल्यो, जाल्यार दक्षिण आफ्रिकेच्या सायमन हार्मरान उत्कृष्ट बॉलिंग करीत 6 विकेटी घेतल्यो. दक्षिण आफ्रिकेन चौथ्या दिसा मंगळारा आपलो दुसरो डाव 260 धांवड्यांचेर घोषित केल्लो. त्या नादी आफ्रिकेन आपल्या पहिल्या डावात 489 धांवड्यांचो दोंगर उबारिल्लो. प्रत्युत्तरात भारताचो पहिलो डाव 201 धांवड्यांचेर आटपिल्लो. भारताचो दुसरो डावूय 140 धांवड्यांचेर आटापलो. अशे तरेन भारतान दुसरी टेस्ट मॅचूय 408 धांवड्यांनी वगडायली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सेंट सेबेस्टियन वायसी मुरिडा फातोर्डा आणि फायनलीत गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब कुडचडे हांगा टाय ब्रेकरा वरवीं 3-8-2 अशा गोल फरकांनी हारावन जैत मेळयले. पळयात. सेंट सेबेस्टियन वायसी मुरिडा फातोर्डा हाणें फायनलीत गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब कुडचडे हांका टाय ब्रेकरा वरवीं 3-2 अशा गोल फरकांनी हारावन जैत मेळयले. दोन्ही पंगडां मदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. ल्हव ल्हव गार्डियन एंजलान खेळ मुखार व्हरपाचो यत्न केलो, पूण फातोर्डेचो गोलकीपर रॉयस्टन कोलाको हाणें गार्डियन एंजलाच्या विक्टोरिनो आनी रेगनाच्या तेजस्वी यत्नांतल्यान आपल्या पंगडाक वाटायलो. जाल्यार गार्डियन एंजलाचो गोलकीपर ऑस्विनान खेळाच्या 7व्या मिनटान फातोर्डेचो गोल वाचोवन खेळ निमण्या वेळा मेरेन 0-चेर व्हेलो आनी दोन्ही पंगडांनी टाय ब्रेकरात प्रवेश केले. सेंट सेबेस्टियो पंगडाचो निकोल बॉल्चर, सॅमसन डायस आनी एडिसन डायस फातोर्डेच्या लक्षार आशिल्ले, जाल्यार शेल्डन फेर्नांडीस आनी इवो कॉस्टा हे गार्डियन एंजल एससीच्या लक्षार आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 1.5 वर्सां सावन रुमडामळ वाठारांत रस्तो दुरुस्तीचे काम सुरू आसा. ताका लागून यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटात. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी उण्या दर्जाचे काम करपी कंत्राटदारांक बेगोबेग निलंबीत करचो, तशेंच खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावीत करचो अशी मागणी थावे करपाक लागले. सांगपा म्हणल्यार खूब वायट दिसता. 1.5 वर्स जाले आमचो गांवचो लोक, रुमडामळचो लोक, तशेंच आमच्या सायडींचो सराउंडिंग जो गांवचे लोक आसा सफर करताले रस्तो फोडला म्हणून. खंयच्या इलेक्ट्रिकल केबला खातीर फोडलो आनी खंयची गॅस पायपलायन, अडानी पायपलायन तेंच्यांनी गॅसी खातीर तो रस्तो फोडलो. बरें फोडलो, डेव्हलपमेंट पर्पसा खातीर फोडलो, कांयच इश्यू ना. पण तो 1.5 वर्स जाले तांकां तो रिपेरूच जायनालो रस्तो. आयज आमकां अशें दिसून आयलें की आमी गाडी चलयता आमी गाडयो चलयना, आमकां एक तर बैलगाडी चलयता अशें दिसलें, नाजाल्यार तर आमी ट्रॅक्टर चलयता. कारण रस्त्याचो लँडस्केप असो आशिल्लो की सगळोच खडबडीत आशिल्लो. फूल गाडी काबार जाताली, मनीसूय काबार जातालो, मनशाची हालतूय जावन लोक हॉस्पिटलांनी न्हिदले थोडे. आतां जे 1.5 वर्सान पॅच वर्क करपाक येयले, पण आयज अशें कळोन येयलें आमकां पॅच वर्क 4 दीस पयलीं तेंच्यांनी दिसता पॅच वर्क घातलो. मातयेचेर कोण पॅच वर्क घालता? मातयेचेर तेंच्यांनी हॉटमिक्स घातला. मातयेचेर केन्ना तरी उरता हॉटमिक्स. एक पावस येयलो या मातशी गाडी गेली जाल्यार मातये वयल्यान सुट्टा. तो असोच तर तुमकां टॉप स्टँडर्ड क्वॉलिटी जर वर्क करपाचें आशिल्लें जाल्यार तुमी करीत नाका न्ही. आनी तुमकां तर अशेंच करपाचें, तुमी तें कामूय घेयनाका. पायपलायन म्हणल्यार रस्तो फोडपाचें कामूय घेयनाका. आमी जशें आशिल्ले तशेंच बरें आशिल्ले. हांव आमच्या PW मिनिस्टर आमचो भाई दिगंबर कामत हेजे कडेन मागता की तेणेन एक हेजेर लक्ष घालचें. ते कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन तेजें लायसन्स कॅन्सल करचें, नाजाल्यार कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडचो. कित्याक 1.5 वर्सां 1.5 ते 2 वर्सां जाल्यार लोक आमचे गांवचे लोक सफर जाता एवरी टायम ह्या रस्त्या खातीर. लास्ट टायम ह्या रस्त्या खातीर रस्तो फोडला म्हणून केबल लिकेज जालो. एक बावडो ल्हान भुरगो पावसान केबल लिकेज जाता म्हणटा उदकान ताका शॉक मारलो. भरपूर लोकांक त्रास जाता. म्हाज्या हिसपान हेजेर लक्ष घालपाचें गरज आसा. करता जाल्यार काम बरें करचें. आनी हेंच्यांनी जो डामर घातला तेजेर ते रोलर चलयना, तेजेर JCB व्हरोन ते प्रेस करता. म्हटल्यार
JCBचेर केन्ना रस्तो कितें प्रेस जाता ताका रोलर जाय पडटा ते म्हाका कांयच कळना कसले लेवलाचे कॉन्ट्रॅक्टर हे नवे कॉन्ट्रॅक्टर काय कोणाक कितें म्हाका कांयच खबर ना. म्हाजे हिसपान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की असले कॉन्ट्रॅक्टराक डायरेक्ट म्हाजे हिसपान ब्लॅक लिस्टेड करपाक जाय. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्सा निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन वेगवेगळ्यो धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यावळी जातल्यो. शुक्रारा 28 तारखेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी श्रीरामाच्या दक्षिण आशियेतल्या सगळ्यात व्हडल्या पुतळ्याचे अनावरण जातले. सध्या या मूर्तीचे काम पुराय चल्ले आसा. या सुवाळ्याक सुमार 20 ते 30 लाख भाविक हाजेरीला येतले. आम्ही आसात पर्तगाळी हांगा 77 फुटांचो श्रीरामाची प्रचंड मूर्ती ही तयार झाली. आज सकाळ फुडें जवळजवळ 3 वरांचेर तांणी सगळे आवरण असले वयर चडपाचें ते काढला आणि ताका लागून ही सबन प्रत्यक्ष 77 फूट उंचीची श्रीरामाची मूर्ती आमकां पळोवपाक मेळटा. फाल्यां सावन सुरू जावपी ह्या महोत्सवाक 550 वर्सांच्या ह्या महोत्सवाक सबन तयारी पूर्ण जाली आसा. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 28 तारखेर ह्या मूर्तीचे अनावरण करतले. लाखो भक्तगण ह्या जाग्यार येतले. लोकां खातीर मठान आनी सरकारी पातळीचेर पुराय वेवस्था जाल्ली आसा. गोंयाक बरें एक पर्यटक स्थळ हे जावपाची सारकें जाल्लें आसा. हाचे खातीर गोंयची आनी काणकोणची प्रगती जातली. गोंयच्या सगळ्या लोकांनी ह्या जाग्यार येवचें आनी ह्या श्रीरामाचें दर्शन घेवचें अशें आयोजकाचें म्हणणें आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. संविधान बचावा खातीर भोवपी काँग्रेसीनच संविधानाची हत्या केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि संविधानाची पूजा करून आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात केली. 370 कलम रद्द करून अखंड भारताचे सोपूनय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणीच पुराय केले. संविधान हातान घेऊन भोवले म्हणून जायना असो थोमणय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान काँग्रेसीक मानलो. संविधान दिसाचेर आयोजित केल्ल्या कार्यावळी उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. जेव्हा संविधान बचाव म्हणून जे काँग्रेसचे नेते भोवता म्हणजे त्यांच्यानीच खरें म्हणजे संविधानाची हत्या केला. भारतीय जनता पार्टीचे पयशे आसात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी संविधानाची पूजा करून आपल्या दुसऱ्या कॅरियराक सुरू केलो. संबंधीत आम्ही जेका म्हणटाले की अखंड भारताचें स्वप्न पळोवपी माननीय प्रधानमंत्री तांच्यांनी 370 कलम रद्द करून जर अखंड भारताचें स्वप्न साकार कोणी केला आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी केलं. आम्ही जे म्हणटा की वंचितांक न्याय दिवपाचें आशिल्लेच ते वंचितांक न्याय दिवपाचें काम हे संविधानात आशिल्लें. बट ताका डिले जर कोणी केला आसत जाल्यार तो काँग्रेस पार्टीत केलो. आणि आतांय बी म्हणजे परत एकदा लोकांक दाखोवपा खातीर संविधान घेवन भोवलें म्हणून जायना. त्या खऱ्या अर्थात संविधानाचो आदर करप हे काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलां. म्हणूनच आयचो जो आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशन आयच्या नवीन जनरेशना पर्यंत पावचें. संविधान दिल्ले हक्क हे सगळ्या पर्यंत पावचे आणि विशेष नवीन यंग जनरेशन जेका जेन झी म्हणटा हांकां कॉन्स्टिट्यूशनाचें महत्व समजचें आणि तातूंत बरयल्ले आपली जबाबदारी कितें ह्योय समजपाच्यो. गोंय सुटके झुजांत कर्नाटकांतल्या जायत्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी बलिदान दिलं. कर्नाटक सरकारान मंगळुरातल्या कोंकणी भावांक जमीन आणि 5.5 कोटी रुपया दिल्यात. आमकां घाटी म्हणून आमचो अपमान करू नाकात. राजकारणा खातीर ल्हान लोकांचो वापर करू नाकात अशें आवाहन कन्नड साहित्य परिशदेचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हांणी मनोज परब हांकां केलां. सिद्धण्णा मेटीच्या फुडारपणा खाला कर्नाटक शीम विकास प्राधिकरणान गोंयांतल्या कन्नडिगांच्या प्रश्नांचेर चर्चा करपा खातीर जुवारी नगरात खासा बसका जाली. गोवा बॉर्डर अथॉरिटी 5 करोड चालू आसा. कोंकणी अकादमी कोंकणी वाडोवपाक कोंकणी शिकोवपाक कोंकणी वर्स चड हे कल्चरल वाडोवपा खातीर आमी कोंकणी अकादमी भवनाक 5 करोड दिल्ले. जगा दिल्ले. मंगळूर पळय 5 करोड 5,500 lakhs जाय जाल्यार तुमकां जिबेटसान हाडून दाखयता. कोण विचारपाचें येता हांव सांगता तुमकां. पळय मंगळुरान 5 कोटीचे कोंकणी अकादमीचे भवन चालू आसा. कितें प्रॉब्लेम आसा? आमी केन्ना तरी ते कोंकणी कित्याक बांदता, मराठी कित्याक बांदता? अरे आमचे गोंयाचे लोक बरे बेळगांव वच मरे कितले कोंकणीचे लोक आसा थंय. बेंगलोर वच कोण खंय ना म्हणून सांगता. तो आमचे गोंयकार सुद्दां थंय
पोर्चुगीजान वचून मेयर जालेलो आहा. तुम्ही इतली धाकटे माइंड घेऊन बसपाची गरज ना. आमकां ब्रॉड माइंडेड चिंतपाक जाय. आमी सगळे भाव बहीण म्हणून. चडशे लोक म्हाका कमेंट करतात तांकां कोंकणी उलोवपाक येना. कोंकणी तुम्ही येवन कर्नाटकान कन्नडा उलोवंक शकता. तुमकां 100 वर्स जालेले बेळगांव रावून तुमकां कन्नड उलोवपाक येता. तुम्ही कोण उलोवपाक सगळे उलोवंक ना. फक्त ते 4-5 लोक आसा उलोवपाचे लोक. चड गोंयकार आमकां आमचे बरोबर आसा. आमकां सपोर्ट केलेले आहा. मानवी आणि हर्मल अन्न आणि वखद प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नितळसाण नाशिल्ल्या आस्थापनांचेर धाड घाली. 20 आस्थापनांची अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली आणि बुरशेपणां आशिल्ल्या आस्थापनांक नोटीस दित नितळसाण नेमांक पाळो दिवपाचे निर्देश दिले. तशेंच साप्पूस नितळसाण नाशिल्ली 3 दुकानां बंद केली जाल्यार हेर आस्थापनांनी नितळसाण करची म्हणून 14 दिसांचो अल्टिमेटम संबंधित धन्यांक दिला, अशी माहिती अन्न आणि वखद प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोनान सांगले. आयज आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ऍडमिनिस्ट्रेशनाच्या टीमीन आरांबोल ह्या एरियान एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह केला. आणि हो ड्रायव्ह करपाचो आमचो मेन ऑब्जेक्टिव्ह जो आसा की हांगा जायते इटरीज जे आसा जे आमचे लोकल्स जे ट्युरिस्ट फ्रिक्वेंट करता हांकां चेक केल्ले आसा आणि जी नॉन कंप्लायंट मेवल्या तांचेर एक्शन घेल्ले आसा. म्हणजे तांकां आमी नोटिसीस दिल्ले आसा आणि एक अवेरनेसूय केल्लो आसा की तांणी जे आसा सगळे हायजीन हे जाग्यार घालचे म्हणून. आणि हो जो आमचो सर्वेलन्स ड्रायव्ह आसा तो इन फेस्ड मॅनर आमी चालूच दवरतले. आणि फुडले केले जेन्ना येतले तेन्ना हांचेर फुडले लिगल एक्शन जातले. जे कोण आयचो नोटीस फॉलो करना ते फायन जातले आणि अशें सस्पेन्शनूय जावपाचें आसा म्हणून अशें तांकां आमी आयज एक शिटकावणी दिल्ली आसा. तशेंच आमी दुसऱ्या रेंटरांक दुसऱ्या एरियान जे पेडण्यान पडटा तांकां एक मेसेज दिवंक सोदता की गांवचे न्हू FDA येतले म्हणून ताणें सो मोठो हे करेक्टीव एक्शन्स घेवचे. आणि जो फुडलो जो हो आमचो आतां सिजन जो आसा जायते ट्युरिस्ट येतले तशें आमचे लोकल येतले तांचे हेल्थ जे आसा ते सेफगार्ड करचे म्हणून. बेतूल वाठारात मिनी पोर्ट करपाच्या हालचाली सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांनी खर नाराजी उक्तायल्या. हो पोर्ट आयलो जाल्यार सैमाचेर हावळ येतली तशेंच पर्यटन क्षेत्राचेर मोठो परिणाम जातलो. सध्याचे भाजप सरकार गोंयच्या लोकां खातीर हानिकारक आशिल्ले प्रकल्प जबरदस्तीन हाडपाक सोदतात असो आरोप बीच चेक असोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजोन केला. आता पळय आमी मोबरार माझे शेक आहा सो आमी चोयता थिंगा भरपूर काम चल्लां. हिल काटिंग बी चल्लां तेंचे. लास्ट टायम जेन्ना आमी ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी हे पॉयंट रेज केल्लो आमचे एक ग्रामसभा मेंबरान. सो तेजे जायते डिस्कशन जाल्ले आनी आमच्या सरपंचांनी एक लेटर केल्ली की ते आमकां इन्फॉर्मेशन द्या. पण अजून पासून कांय इन्फॉर्मेशन आमकां येवंक ना. पण आयकलां ते भाशेन पोर्ट येता. पोर्ट तरी आयलो न्हू आनी जाल्यार सपोज थिंगा टोल तरी देंवयलो आनीक मायनिंग तरी चालू केलें थिंगा जाल्यार म्हाका दिसता आमची मोबर बीच आहा मोबर न्हू आख्खी कोस्ट लायन आख्खी काबार जातली कोस्ट लायन. कित्याक कोस्ट लायन काबार जातली आयज आमचे ट्युरिस्ट जे गोंयान येता न्हू चडशे लागून बिचांक लागून आमकडे आनी कितें आहा उरले म्हणटच जाल्यार बिची बरी क्लीन बिची आहा. आनी जर आमची गो टू मोबर बीच आनी मोबरा तरी बिचार वचून तुमी चोयले जाल्यार सेंड सारकी दिसना भशेन रातची पासून इतले गेस्ट एप्रिशिएट करता की तेंकां गेस्टांक लायक जाता. आनी जेन्ना हे पोर्ट जावन तरी हांगा कोल तरी घेवपाक कॉमेस केलो जाल्यार आमची बिची काबार मुखार. आनी ट्युरिजमाचे आतां पळय इतलें लेस जालां ट्युरिजम की आमकां आतां मुखार सवाय जावपाक चान्स ना. एकूच आमकां चान्स आहा म्हणटा तो आमी म्हणटा गोंयकार गेले हे तरी आमी सांबाळना. उरले तेय गोंयकार म्हाका दिसता वयतले आनी मुखार आनी गोंयकार वाचपाना गोंयांत. कित्याक हें सगळें आयज पळय गोंयकारांचें पळय हाडून थापलां न्हू तें बंद जावपाक जाय. आनी आतां हो एक लास्ट चान्स आसा गोंयकारांक की आमी गोंयकार जर हें सगळें बंद करना न्हू जाल्यार मुखार अशें जायत रावतलें आनी म्हाका दिसता आमच्यान गोंयान रावपाक जावपाक. शेकां कितें इफेक्ट जातलो? ऑफकोर्स शेकान ट्युरिस्ट तरी नाल्यार शेकां कोणाक जाय. आमी म्हणटाले सदां शेकांक लागून ट्युरिस्ट येता म्हण पण आतां ते जर पोल्युशन जालें न्हू जाल्यार आमची रिव्हरूय काबार जातल्यो आनी आमचे बिचीय काबार जातल्यो. जिल्हा पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर राजकीय समीकरणां बदलपाक लागल्यात. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीन भाजप आड आघाडी करपाचें चिंतलां जाल्यार आपान एकला चलोची भुमिका आपणायल्या. विरेश आनी मनोजान हालींच दिल्ली वारी केली. फुडाराक आपा वांगडा युती करूं येता अशें मनोजान दिल्ली वारी उपरांत उलोवन दाखयले. मनोजाच्या स्टेटमेंटा उपरांत आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारानूय सकारात्मक प्रतिसाद दिलो. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्या राजकारणात कितेंय घडूं येता. फाटल्या कांय वर्सांतल्यो राजकीय घडामोडी विचारात घेतल्यो जाल्यार गोंयच्या राजकीय समीकरणाचो हिशोब मांडप सामकें कठीण. जिल्लो पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर ल्हव राजकीय समीकरणां बदलपाक लागिल्ल्याचें दिसून येता. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान
भाजपा आड आघाडी करपाचे थारायला, जाल्यार आपण एकला चलोची भूमिका आपणायल्ली. ते दृश्टीन तांणी कामूय सुरू केला. दुसरे वटेन काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आघाडी ल्हव ल्हव फुडें वतना दिसून येता. आजच्या मनोज परब आणि विरेश बोरकरान हालींच दिल्ली वारी केल्ली. हे दिल्ली वारीत तांणी कोणाची भेट घेतली ते मात एक कुवाडेच आसा. दिल्ली वारी करून आयले उपरांत आजच्या मनोज परबान एक म्हत्वाचे स्टेटमेंट केले. फुडाराक युती खातीर आपाचो विचार जाव येता अशें मनोजान उलोवन दाखयिल्ले. मनोज आनी विरेशाची दिल्ली वारी जाता थंयच आसा. आयज आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार दिल्ली गेलो. मनोजाच्या स्टेटमेंटाचेर आपल्याक कांयच उलोवपाचें ना, पूण भाजपाक हारोवपाक जे कितें करपाक जाय ते करतलो म्हूण पालेकारान उलोवन दाखयला. एके वटेन आप आनी काँग्रेसी मदीं फीस काडला, दुसरे वटेन मनोज आम आदमी पार्टीकूय फुडें घेवन वचपाचें उलोवन दाखयता. ताचेर पालेकरूय सकारात्मक जाप दिता. देखून भाजपा आड जावपी आघाडेत आपूय वांटेकार जातलो काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाला. आयकात मनोजाचे म्हणणे आनी ताचेर आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान दिल्ली जाप. काँग्रेसी वांगडा ना गोवा फॉरवर्ड वांगडा अलायन्सांक फुडें वचपाचे वयतले म्हणून केन्ना, पूण आयज ते घडलेले आसा. सो वेंदीनूय आपले स्टेटमेंट दिल्ले आसा. सो पॉसिबिलिटी कितेंय जावपाक शकता. बट सध्या तरी तेंचे पार्टीचे जो स्टँड आसा तो आसा की 40 कंटेस्ट करता. तर झेडपी इलेक्शनाक तेंचो स्टँड क्लियर आसा. फुडें तेंचो स्टँड चेंज जातलो कितें जातलो तो तेंचेर डिपेंड आसा. आनी त्या रितीन मागीर फुडलो स्टेप कितें आसा आमकां आमच्या कमिटी कडेन उलोवन आमच्या भुरग्यां कडेन उलोवन तेंकाय तेंच्या कमिटी कडेन उलोवचें पडटलें आनी तशें डिसिजन घेवचें पडटलें. बट कितें पॉसिबिलिटीज आहा ते आमी भायर मारूं शकना, कित्याक आयज जें आमी केन्ना चिंतूंक नासलें तें आतां जालें जाल्यार फुडें कितें जावपाक शकता न्हू. आतां एट दीस स्टेज आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग. गोंयच्या खातीर जें कितें बरें जावपाक जाय, जें कितें बरें करपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो भ्रश्टाचार जो आसा तो जो नाश करपाक जाय, तो नाश करपा खातीर जें कितें करपाक जाय ते आमी करतले. वी हॅव नो एडवर्सिटी टू आरजी. एज वेंजी बाबान कालूय म्हणलां तशें गोवा इज एट द सेंटर पॉयंट फॉर ऑल ऑफ अस. And being keeping Goa at the center point, I don't think anything is if there is being no adversity to each other, anything can happen in politics, except for any misunderstanding whereby we are going to destroy Goa. We are going to save Goa. We are here to save Goa, and whatever that is required to save Goa, we will do it. And if there is no permanent enemy, no permanent friends, Congress will also no, there is never. Congress will do me. Congress will also be in the. No. As far as alliance is concerned, there is no further things. We'll talk about it. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.